नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या मलेशिया भेटेर राजधानी कौलालंपूर हांगा मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम हांच्या वांगडा द्विपक्षीय चर्चा केली. ह्या चर्चेत तांणी भारत मलेशिया संबंधांचो सर्वांगीण नियाळ घेतलो. सामरीक, अर्थीक, तंत्रगिन्यान आनी भौशीक वाठारांतले सहकार्य अदीक घटमूट जावचे हे खातीर दोनूय फुडाऱ्यांमदीं भासाभास जाली. दहशतवाद, गुप्तचर माहितीचे दिवप घेवप आणि सुरक्षा सहकार्य वाडोवप ह्या वांगडाच व्यापार, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा, माहिती तंत्रगिन्यान, जैव तंत्रगिन्यान ह्या सारख्या विशयांचेर दोन्ही देशांमदीं वेगवेगळ्यो 11 कबलाती जाल्यो. कबलाती उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम हांणी जोड पत्रकार परिषद घेऊन अदीक माहिती दिली. आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में मित्र देशों का साथ बहुत मायने रखता है। एक तरह से एक्सेलेंसी, हमारा दृढ़ विश्वास है कि भारत और मलेशिया की समृद्धि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वैश्विक अस्थिरता के इस वातावरण में भारत और मलेशिया दो मैरीटाइम नेबर उसको अपने संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करना जरूरी है। मेरी आज की यात्रा का मूल संदेश एकदम स्पष्ट है कि भारत मलेशिया के साथ मिलकर हमारे संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है और सहयोग के हर क्षेत्र में विस्तार और प्रगाढ़ता लाना चाहता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसांच्या मलेशिया भोंवडेर आसात. आयज तांणी मलेशियाचे पंतप्रधान अनवर इब्राहिम हांच्या कार्यालयाक औपचारीक भेट दिली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां शिष्टाचारा प्रमाण मानवंदना दिवन तांकां येवकार दिलो. दोनूय देशांमदले व्यापार वाडीक लागचे, गुंतवणुकीक वेग मेळचो हे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मलेशियातल्या मुखेल उद्देग समूहांच्या वडील अधिकारी आनी फुडाऱ्यां वांगडा भासाभास केली. प्रधानमंत्र्यांनी भारतीय राष्ट्रीय आर्मीतल्या आदल्या सैनिकांक लेगीत भेट दिली आणि तांच्या योगदाना खातीर तांकां याद केलें. ह्या भेटेक लागून भारत आणि मलेशिया देशांमदले संबंध अदीक घटमूट जातले असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है. हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है. नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मलेशिया भेटेमजगती भारत आणि मलेशियाच्या प्रधानमंत्र्यांनी व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, डिजिटल तंत्रगिन्यान, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षण, भलायकी सेवा, संस्कृती आणि पर्यटन अशा वेगवेगळ्या वाठारांत द्विपक्षीय कबलाती केल्यात. पूर्व विदेश मंत्रालयाचे सचिव पी कुमारन हांणी पत्रकार परिषदेत प्रधानमंत्र्यांच्या मलेशिया भेटेची खोलायेन माहिती दिली. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयज छत्तीसगड भेटेर आसात. तांच्या अध्यक्षतेखाला रायपुरात उंचेल्या पावंड्यावेली सुरक्षा समीक्षा बसका जाली. नक्षलमुक्त भारत करपाची मोख दवरून सरकारान सुरू केल्ल्या कारवायेची माहिती तांणी ह्या बसकेंत घेतली. केंद्र सरकाराच्या वतीन 31 मार्च 2026 ही नक्षलमुक्त भारत करपाची मोख आसा. ह्याच फाटभुंयेर केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी छत्तीसगड आनी लागसरच्या नक्षलग्रस्त राज्यांच्या सुरक्षेचो आयच्या बसकेत नियाळ घेतलो. केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी भोपाळांत आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिषदेत भारत अमेरिकेच्या मजगती जाल्ल्या व्यापार कबलातींचो नियाळ घेतलो. ह्या भारतातल्या शेतकारांक ह्या कबलातीक लागून कसलोच धोको ना अशें तांणी स्पश्ट प्रमाणात सांगलें. ह्या कबलाती प्रमाण अमेरिकेन कांय भारतीय शेती उत्पादनां वयले आयात मोल उणें करून ते शुन्यार पावयलां अशेंय शेती मंत्र्यांनी सांगलें.
देशाचे हित आणि शेतकऱ्यांची सुरक्षितताय हाची हमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्या अशें शेती मंत्र्यांनी सांगलें। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या निमित्तान संघाचा 100 वर्षांचा प्रवास नवे क्षितिज ह्या विषयाचेर सध्या देशभरात व्याख्यानमाळा सुरू आसा। मुंबईतल्या निमण्या सत्रातल्या दुसऱ्या दिसा सरसंघचालक मोहन भागवत हांणी आपले विचार मांडले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बाबतीत खूप गैरसमज आसात, पूण सत्य मुखार येतकच ते गैरसमज पयस वतात अशें भागवत हांणी म्हळें। संघाचें काम संस्काराचें, प्रचाराचें न्हय अशें स्पश्ट करून इंग्रजी भाशेचो वापर करपा खातीर संघात कटुता ना, जंय गरज आसा थंय इंग्रजीचो वापर करतात, मात मायभास वा हिंदी ह्या भाशेंचो वापर अधिक जाता अशें तांणी म्हळें। परिस्थिति ऐसी रहती है कि लोगों के मन में नया काम है तो भ्रम रहते ही है, भ्रम फैलाए भी जाते हैं। संघ के बारे में तो ये बहुत कुछ हुआ है, परंतु आखिर भ्रम की सत्ता तब तक चलती है जब तक सत्य सामने नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज की एक उक्ति है ना मराठी में, जववरी रे जववरी जंबूक करी गर्जना, जवरीनं देखिले पंचानना। जब तक शेर सामने नहीं आता तब तक सियार अपना चिल्लाते रहते हैं। जैसे सत्य सामने आता है तो भ्रम अपने आप दूर हो जाता। साखळेतल्या लोकांच्या पाठिंब्याक लागून नजरेमुखार आशिल्ली 80% उदरगतीची कामां पुराय जाल्यात अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। तांच्या हस्तुकी साखळेतल्या म्युनिसिपल लायब्ररीत ज्येष्ठ नागरिकां खातीर रिक्रिएशन सेंटर आनी ईगल स्पोर्ट्साचे क्लब ऑफिस हांचें उक्तावण जालें। त्या वेळार मुखेलमंत्री उलयताले। ह्या वेळार साखळेच्यो नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परोब आनी ईगल क्लबाचे अध्यक्ष प्रशांत फातर्पेकर आनी हेर लोकप्रतिनिधी हाजीर आशिल्ले। ईगल स्पोर्ट्स क्लबाचे योगदान साखळेतल्या स्पोर्ट्स कल्चर आणि सामाजिक कामात खूप मोठे योगदान आसा। हाज्याय पेक्षा अशाच पद्दतीन म्हणजे क्रिकेट आसतलो, फुटबॉल आसतलो, कल्चरल एक्टिविटी आसतले, ह्या सगळ्यांका सातत्यान फुडें हाडपा खातीर ते सदोदीत ईगल स्पोर्ट्स क्लबाचे आतापर्यंत जितके मेंबर जावन गेले तितके जाण सगळ्या जाणांक फुडें हाडपाक खूप मोठ्या प्रमाणात मदत करतात। म्हाका दिसता की हो विशय तांच्यांनी सिद्धी कडेन मांडलो आनी सिद्धीन म्हाका सांगलो। हांवें एक्चुली शेवटी ईगल स्पोर्ट्स क्लबाचे सगळे मेंबर हे सांखळेकार आनी प्रॉपर सांखळेंत रावपी आनी एज अ आमदार आनी एज अ चेअरपर्सन आमच्या कडेन जर प्रिमायसीस आसत जाल्यार ती मदत करप ही तांकां इम्पॉर्टंट आसलें आनी आमी व्हिजन दवरून तांकां ती मदत केल्या। हाज्या पयलीं खूब जाण जावन गेले बट तांचे कडेन तें व्हिजन नासलें अशें म्हाका दिसता आनी म्हणून तर बारीकशा प्रिमायसिसान काय आसना बट ती ताका प्रिमायसीस दिवप आनी ती कशा पद्दतीन एकोमोडेट करून दिवप हे आमी थारायलें आनी आज ती तांकां हस्तांतरण करता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता। महाराष्ट्रातल्यो 12 जिल्हो परिषदो आनी 145 समितींच्या वेंचणुका खातीर काल मतदान जालें। एकूण 68.28% मतदान जाल्ल्याची नोंद आसा। सगळ्यांत चड परभणी जिल्ह्यांत 74.89 जाल्यार सगळ्यांत उणें रत्नागिरींत 65.79% इतलें मतदान जालें। मतमेजणी फाल्यां सकाळीं 10 वरांचेर सुरू जातली। ह्या वेंचणुके खातीर 7438 उमेदवार आखाड्यांत आशिल्ले। कालची मतदान प्रक्रिया पुरायपणान शांततेन जाली। रायगड, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आनी लातूर ह्या जिल्ह्यांत जिल्हो परिषद वेंचणूक जाली। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।